नमस्कार मोगचनो सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय आमी वाचून आसां. एदळूचो 5 अध्याय आमी मोग दिले. 5व्या अध्यायांत नितीवंतपणाचें फळ कितें म्हणून सांपावलून विवरून आमकां सांगलें. आनी दुसऱ्या भागांत आदाम आनी क्रिस्त ह्या दोगां व्यक्ती विशयींत तो आमचे लागीं उलय लागलो. फाटल्या अध्यायांनी आमी समजल्ले सर्व विशय मोतीन दवरून आतां 6वो अध्याय वाचूंक तें कितें तो सांगता तें समजूंक प्रयत्न करया. ह्या अध्यायाचो पयलो माताळो टायटल अशें आसा, पातकाक मरून क्रिस्तांतय जियेया. आतां तर आमी कितें म्हणचें? देवाची कृपा दाराळ सोडून दी म्हणून आमी पातकांतच जिवन रावचें? नजो, बिलकूल नजो. जर आमी पातकांक मेल्याव तें खरें, तर आमी पातकान जियोवचें कशें? क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्थान घेतलें तवळ ताच्या मरणांतय एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणांत? तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवन उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्ता सोवें निके पिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सोवें एक जावन आमी मरो जाल्यार ताच्या जिवनपणांतय आमी भागीदार जातेल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचें आदलें सैम क्रिस्त सांगाता आमी खुरसायला म्हणून आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त सांगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सोवें जियोंके पावतेल्या म्हूण आमी सत मानता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासून जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या ओडण्यांक तुमी काल जायशें करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार चलोवंक नजो. इतलेंच न्ही, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पातकाचे साकरेक लायनाये. बदलाक मरणांतावन जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हात्यारां म्हूण लेखून तुमकांच देवाचे सेवेक समर्पण दिया. तोवळ तुमी नियमशास्त्रकाल न्ही, बगार देवाचे कृपेकाल जियेतेल्यात. देखून पातक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना. भोवनो न्ही भणिनो, ह्या 14 वळींनी सांपावलो जेजून आमकां कशें पातकांतलें सोडयलां, ताच्या मरणा मुखांतर ताच्या पुनर्जिवनपणा मुखांतर म्हूण उलय लागलो. आनी आतां आमी एक पावटी सुटका जोडुल्ले, पातकाक मेल्ले, जेजू संगी जिवन जाल्ले, आमी सदांच पातक पयस करून जेजूच्या एकवटांत जिवंक जाय म्हूण तो आपोवणी दिता. तुमच्यो कुडी पातकाक कारण जायनये
बगार पवित्रपणान जियेया म्हणजे आपोवणे तो दी लागलो. आता या अध्यायचो दुसरो माताळो नितीचे गुलाम. सांपावलो कितें सांगता तें समजूंक प्रयत्न करया. इतलें म्हणटच तर कितें आमी नियमशास्त्र काल नाव बगार देवाचे कृपे काल आसाव देखून आमी पातक आदार येते म्हूण जालें काय? ना, बिलकुल जालें ना. कोण एकल्याक खाल जावन ताची गुलाम साकरी करूंक तुमी कबूल जाशात जाल्यार ताचे तुमी गुलाम जातात म्हूण तुमी नेणांत वे. गुलाम मोर्न हाडतेल्या पातकाचे वा गुलाम नितीवंत करतेल्या विधेयपणाचे. पूण देवाक अर्गा एक काळार तुमी पातकाच्या गुलामापुरी जियेल्यात, तरी तुमकां लाभलेले शिकवणेच्या सतांक सगळ्या तुमच्या काळजान तुमी काळजांक पावल्यात. पातकातावन तुमकां सुटका मेळटच तुमी नितीचे गुलाम जाल्यात. तुमी सैमान अस्कत वा नेणारी देखून हें सालतें उलोवणें तुमचे लागीं हांव उलयतां. जशें एक काळार तुमी तुमच्यो कुडी अनिस्कळ आनी खोट्या वडण्याच्या गुलामपणाक ओपून दिल्ल्यो, तशेंच आतां नितीवंतपणाच्या गुलामपणाक पवित्र कामां करचे खातीर त्यो ओपून दिया. तुमी पातकाची गुलामां आसतना तुमी नितीच्या जिवनाकाल नातल्ल्यात. आतां तुमकां लजेच्यो म्हूण दिसतात त्या करण्यांचो तुमी तवळ कसलो फळ जोडलो? मरण जावंक पावलें शेवटो त्या जिवनाचो. पूण आतां तुमी पातकाच्या बंदपासांतलीं सुटल्यात आनी देवाची गुलामां जाल्यात. हाचो फळो तुमचें भाग्यवंतपण आनी हाचो शेवटो सासणाचें जिवीत. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्ता आमच्या सुम्या जेजूतय आमकां लाभलां तें सासणाचें जिवीत. भोवन आनी भयणीनो, ह्या अकरेच्या वळींत वा भागांत सांपावलो म्हणटा की आमी आतां जेजू क्रिस्ता मुखांत्र देवा बापाची गुलामां जाल्या वा देवा बापाची भुरगीं जाल्या. म्हणटना आमी देवाक सरी जाल्ली जिणी जिवंक आसा. जर आमी पातक करता तेन्ना मरण आमकां मजुरी जावन मेळटा. जर आमी पातक करिनासतना जेजूच्या सांगतपणान जियेता तेन्ना सर्गींचें राज आमकां इनाम जावन मेळटा म्हणून सांपावलो सांगूंक लागलो. इतल्यो संगती समजल्या उपरांत 7व्या अध्यायांत सांपावलो कितें सांगता तें समजूंक मुखल्या आंकड्यान मेळया. देव बरें करूं. Voices 2023